That's straight now. So IPB meeting झाली कशी काय दिसली? This was just a preliminary meeting for this IPB जे बिल पास करपाक आयिल्लें आनी सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट करून फाट घायल्लें. सो प्रिलिमिनरी म्हणजे सेम डिस्कशन जालां जें आमी असेंब्ली सांगलोलें तेंच डिस्कशन जालां. सो हिंग नवें कितें हांव टेस्ट करपा दिसपा शिरी पडना जेन्ना आमी कितें उलयताय. सो प्रिविलेज म्हूण आसता. सो आय सेयींग समथींग नाव हियर टुडे दॅट डज नॉट मीन आय एम एगेन्स्ट एनीबडीज प्रिविलेज. बट जें आज भितर उलयलें ते असेंब्लींतू उलयल्लें आनी सगळ्यांनी आयकलोलें. सो बेजिकली ही जी एमेंडमेंट आहाय तितून घुसपोन अशें दिसता की खूंय काय पंचायताचे जे पावर्स आहाय लायटीचे उदकाचे सिवेजाचे हे देखून पावर्स आहाय आर बीन गिवन टू दीस IPB बोर्ड. आनी IPB बोर्ड म्हणजे कितें सद्या एक IPB एरिया म्हाका केलो न्हू तांकां एक एरिया दिलो. बिसायड्स दीस एरिया म्हणजे पंचायतान विलेजांनी आमगे जे पंचायता कडेन कसलो प्रोजेक्ट केलो जाल्यार पंचायता रायट आहा ताका NOC दिवपा जाय दिवपा नाका दॅट पंचायत बॉडी डिसायड्स आनी तेजे टॅक्सीस जे आहाय. बट जोरी तरी पंचायत दिना मुटा वो हें सारकें ना मुटा ह्या गांवचो लोक ग्रामसभा नाक मुटा ही IPB मुटा तुज्यान आपचो करून येवपा जाता आनी आम वो पास करतले. गिव्स देम द पावर टू डायरेक्ट दी पंचायट्स. हांव हें सोंपेपणें सजमायलां. सो दीस इज द होल थिंग वीच वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द असेंब्ली. परत हेच रिपीट शो जाला सिन्स दीस इज द प्रिलिमिनरी Everybody talks about big projects. बट ते 5 crores कॅपिंग घायलो आम बिलाचे उलयलो आहे. सो ते म्हणजे 5 crores आनी अबव जे कितें आहा ते सगळे तितून वचपा जाता. आनी गांवचे जे प्रोजेक्ट जे आहेत ते गांवचे जे टॅक्सीज जे आहेत ते टॅक्सीज तुमगेन वयतले. आतां सद्या आमकां म्हणटा बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी इंडस्ट्री लागना पूण जे पंचायती इंडस्ट्री लागता पयलीं इंडस्ट्रीज टॅक्सीज Tourism येता न्हू ते. तेजे टॅक्सीज कोण कलेक्ट करताले पंचायत करताले आनी पंचायत कलेक्ट करना पूण ते टॅक्सीज तांकां परतून येवपा जाय न्हू ते आजून तें परतून दिले नाही. सो ह्यो जायत्यो वस्तू घुसपायलो आहाय तेजे क्लॅरिटी दिवपाक वी आर गोइंग टू हॅव अनदर मिटींग. But when we talk about bigger projects, yes, and bigger projects and लोक रस्त्यार येता. So when you say look at that situation, and तुम्ही ह्या कमिटीन आसा, how do you see this? No, we have objected, we have told them we do not want only this kind of bills. Forget, now the scrutiny committee, select committee gaila, so that all these objections are, build up and clarity merpak. But overall, we have told them that we do not want such bills to come because eco-sensitive areas जे आहे डोंगर आहे शेत आहे ती सगळी मागीर हुंय जाल्यार लूप होल क्रिएट करून हुंयच्या जाल्यार परत येनातले. आज तुमचे ना रेज मागोस कितें जाता सांकवाल कितें जाता हें सगळें करून वयतले हुंय. सो प्रॉब्लम इज टुडे वी डू नॉट वॉन्ट एनी मोर न्यू बिल्स. आहाय तींच बिलां आहा तेच सारकें करा कित्याक होणा घालपाक खबरो ह्यो सगळ्यांक आनी घुसपायन ऑलरेडी आमी चोयल तुमी सगळे मिनिस्टर आनी आहाय तेच आपूण एनवायरमेंट पिड्यार करपाक मुखार सरले आनी मुखार आनी कितें करतले. तो एक भिरांत दिसता कितें हेंगे येता म्हणल्यारूच बिल पास करपाक सारकी भंय दिसता. सो दॅट इज वॉट यू हॅव एक्सप्रेस्ड. वी आर गोइंग टू सिट डावन अगेन आनी चर्चा जातली हेजेर आनी देन वील ट्राय टू स्क्रुटनायज बट फ्रॉम आवर सायड वी डू नॉट वॉन्ट दीस बिल. हें सगळें सिंगल विंडो क्लियरन्स करून हें सगळें म्हाका सुद्दां पाड घालपाक खबरो मेळ्ळा. तुम्ही पळयतात GNH.